नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार हांव दीप्तिका कोणकारायच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय चुमकेल खबरो। रामकृष्ण नायक संवसाराक अंतरले। पेडे जंक्शनाचेर 6 गाडयां मदीं जालो अपघात। ट्रकान 3 गाडयांक दिलो धक्को। 6 जाणांक दुखापत। उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती। वेलिंग प्रियो कुंकळये जाल्ले ग्रामसभेत तापलो जायंच्या मुळ्यांचो विशय। बुधवार मेरेन कारवाय करता सरपंचाचें आश्वासन। जय विविधताय समिती वेल्यान परवरी सुकूरची ग्रामसभा तापली। कोयराचो पार्किंगेचो प्रश्नय करचो सुटावो। थळाव्या लोकांची पंचायती कडेन मागणी। भाजपाक ना विजय सरदेसाईची गरज सांगता भाजपाचो वरिष्ठ फुडारी गिरीराज पै वेर्णेकार। आणि भाजपात प्रवेश करता ही वावडी अधिवेशना वेळार वावडी पातळप ही सत्ताधाऱ्यांची टॅक्टीक सांगता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाई। आता खबरो विस्तारान। दि गोवा हिंदू असोसिएशनाचे तशेंच बांदोडेच्या स्नेह मंदिराचे संस्थापक आणि गोयचे सुपुत्र रामकृष्ण नायक आयतारा संवसाराक अंतरले। दि गोवा हिंदू असोसिएशना वरवीं तांणी मराठी रंगमाचयेचेर जायतीं साबार नाटकां निर्मीत केल्लीं। रामकृष्ण नायक हांच्या कुडीचेर आयज 5 वरांचेर मडगांव मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जातले। परवरी सुकूर पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा जैव विविधताय समिती कोयराचो विलो तशेंच पार्किंग विशया वेल्यान तापली। हे प्रश्न बेगोबेग सुटावे करचे अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्या लोकांनी केली। No, your BDC committee member and chairperson are not at come. That is not our mistake. Don't misguide the youth. You show them the rule. You show them the rule. Don't misguide the youth. Please. Don't abuse your power. रेजोल्यूशन पास करून करता हे करा उभे राहा स्टँड अप करा रेजोल्यूशन पास करपाक जाय उभे राहा कितले वेळ रेजोल्यूशन पास अनोनमसली पास कोणाक हे असं ऑब्जेक्शन आसा रेजोल्यूशन पास बाय आयज आमची हांगा ग्रामसभा आसली। ग्रामसभेन खुबशे इश्यूज आसले ट्रॅफिकाचे गार्बेजीचे तशेंच आमी तेंचे सगळ्यांचे जे कितें ते आमकां सांगला ते आमी सगळे आयकून घेतले आनी तेजेर आमी डिस्कस करून आमी ते तेंचे इश्यूज फॉलोअप करतली। आनी तशेंच आमचे सुकुरान तुमकां खबर आसतली खुबशे डेवलपमेंट जाल्ले आसा। हालींच आमी पार्किंग प्लेस आमकां सुकुरान जेन्ना प्रोग्राम आसताले तेन्ना खूब इश्यूज जाताले की वाटेरूच गाडयो थेयताले। सो आमी ते पार्किंगाचे पंचायत फंडासून काम करून घेतलेले आहा पार्किंगाचे आनी आमचे थंयसर
गार्डनूय एक घेतले आनी तो एक प्रॉब्लम सॉल्व केला आमी. तशेंच आमचे एक ग्रावंड एक आसा तें काम चालू आहा. तशेंच आनी एक आमचे सुकूर मुड्डे म्हणटा थंय एक ग्रावंड जावपाचो आहा ते आमी फावंडेशन घातलेलें आसा तें चालू जातलें आतां काम थोड्या दिसांनी. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायचो भाजपान येवपाचो यत्न आसा, पूण भाजपाक विजय सरदेसायची कसलीच गरज नाशिल्ल्याचें भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार सांगता. भाजपा स्वबळाचेर दक्षिण गोंय लोकसभा वेंचणूक जिखपाक समर्थ आशिल्ल्याचें वेर्णेकार म्हणटा. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर विजय सरदेसाय परत एक फावट भाजपान येतलो अशे तरेची चर्चा सद्याक गोंयभर रंगल्या. दुसरे वटेन फातोर्डेचो आदलो आमदार आनी भाजपाचो खडेगांठ फुडारी दामू नायकान लेगीत विजयाक प्रवेशाचें आमंत्रण दिल्ल्यान राजकीय पावंड्यार चर्चेक ओतो आयिल्लो. पूण गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन विजयाचो भाजपा प्रवेश ही फकत वावडी आशिल्ल्याचें म्हटलां. म्हाका दिसता फाटीं मुख्यमंत्र्यानूच सांगिल्लें की विजय सरदेसायान जॉयन जावपाचो प्रयत्न हाज्या पयलीं केल्लो, पण सद्या ताची गरज ना. तर म्हाका दिसता आमी ताजेरूच सोडपाक जाय. खंय तरी एक फक्त एक पक्ष आशिल्लो इंडिपेंडंट ही आज म्हाका दिसता विजय सरदेसाचो स्टेटस आसा. त्यामुळे आमी चड विचार करपाक नाका. आमी जेन्ना 2024 इलेक्शनाक वतले तेन्ना फातोर्डा सुद्दां आमकां व्हडल्या प्रमाणात लीड मेळटली, कारण फातोर्डेचे लोक सुद्दां नरेंद्र मोदीजींक प्रधानमंत्री म्हणून पळोवंक सोदता. हाज्या बद्दल आमकां खात्री आसा. म्हाका दिसता सद्या देश जय श्रीरामच्या नाऱ्यान इतलो गुंतला आनी ताज्या खातीर हे जे गजाली चल्ल्या त्यो म्हाका दिसता ऑन द सायडलायन्स. म्हणजे आज काँग्रेसीचें ग्रोईंग इररेलेवन्स हें हाका जबाबदार आसा. इंडिया अलायन्स आमी पयलींच सांगताले की दीस इज अ गमंडी अलायन्स आनी हे सीट शेअरिंग बरें उरपाचें म्हणून. आनी जे काँग्रेसीन राजस्थानान आनी मध्य प्रदेशान बाकीच्या पार्ट्यां बरोबर केलें तेच म्हाका दिसता बाकीच्यो पार्टी तांच्या बरोबर करतात. इंडिया आघाडेक गोचो बादिकार जाल्ल्याचे गिरिराज सांगता. जागे वांटपा आदींच ही आघाडी कोसळटली असो दावोय गिरिराजान केला. काँग्रेस श्रीराम प्राण प्रतिश्ठा सुवाळ्याक आपलो प्रतिनिधी धाडिना, पूण हीच काँग्रेस मदर तेरेसाक संत पदवी भेटोवपाच्या सुवाळ्याक प्रतिनिधी धाडटा. हाचे वयल्यान तांची 2 सोंगां उक्ताडार आयिल्ल्याचे गिरिराज म्हणटा. आज तुम्ही मुद्दम पळयात म्हणजे राम मंदिरा सारकी सुवर्ण संधी तांचे कडेन आशिल्ली एक आपलो कमिटमेंट लोकांक दाखोवपाक, पण तांकां मदर टेरेसाच्या कोरोनेशनाक रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडपाक जाता, पण ते राम मंदिराक आपलो रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडिना बिकॉज इट्स अ रिलिजियस इश्यू. तर म्हाका दिसता तांची दुटप्पीपणां लोकांनीय पळयल्या आनी काँग्रेस खंय तरी आपल्या बरोबर अलायन्सांनी येत जाल्यार दे वील बिकम अ लायबिलिटी मोर दॅन एन एसेट. हे म्हाका दिसता सगळ्या पक्षांकडून चुकला. म्हणजे ती TMC बंगालान आसूं किंवा आज जे बिहारान JDU जे चालू आसा किंवा मागीर पंजाबान आम आदमी पार्टी आसूं, जंय जंय लोकांक दिसता की आमची पार्टी खंय तरी काँग्रेस बरोबर आयल्यार. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आपूण भाजपान प्रवेश करता ही फक्त वावडी आशिल्ल्याचो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेल विजय सरदेसायन सांगलें. विधानसभा अधिवेशन लागीं पाविल्ल्यान भाजपान ही वावडी पातळयल्याचें विजय सांगता. हातूंत कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. असेंब्लीची केन्ना सेशनां जाता जावपाचें आसता तेन्ना ही सदांच अशी अफवा येता. हांवें पळयल्यार की सतत अशी अफवा येता. असेंब्लीचें अधिवेशन कोण लिडर उलयता, गोंयचे इश्यूज काडटा, सरकाराक कातरून घेतली सगळ्या गोंयकारांक खबर आसता. हो मनीसूच जर जॉयन जाता म्हणलें जाल्यार मागीर कितें मागीर लोकांक अशें दिसता की उलयत तें मॅच फिक्सींग. तर हो म्हाका दिसता एक हवा करपाची एक कारस्थान हे रुलींग पार्टीची टॅक्टीक ती तांणी करपाचीच. वायट इन्फ्लुएन्स की आतां ऑपोजिशनूय आपूण बळी पडटा. ऑपोजिशन म्हळ्यार काँग्रेसीचो कोण तरी स्पोक्समॅन कितें सोशल मिडिया कचरो ते काडून ताजेर हें दिता आमी कितें खुलासो दिवपाक आनी खुलासो दिवपाक आमी हें करपाक आमी म्हजो जो रस्तो आहा तो लिपून कांय करपी ना, कितें करता तें सांगून करपी. असो कसलोच प्रस्ताव ना रुलींग पार्टी बरोबर टायअप करपाक जॉयन जावपाक अशें कांयच ना. आनी म्हाका दिसता हें कसलोच आदारूय ना. फक्त एक की गोंयचे इश्यूज गोंयकारांचे गोंयकार मुद्द्याचेर लढो फुडो हांव सदांच करता. सारको हांवें जेन्ना मनोहर पर्रीकाराक सपोर्ट केल्लो हांवें मुद्द्यांचेर सपोर्ट केल्लो आनी लिपून करूंक ना. सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन केलो अशें करपाचें आतां परिस्थिती ना.
गरजूय ना कोणाक देवची गरज ना. तो इशू येवपाची गरज ना. आतां कितें आहा की ओपोजिशनाचें काम करपाक ह्याच दिसांनी लोकसभेचें इलेक्शन येवपाचें. हांवें पयलींच सांगलें की म्हाका गोवा फॉरवर्ड पक्षाक लोकसभेच्या इलेक्शनान उबें रावपाचें ना. आमचे कडेन तें बळ म्हणल्यार पयशांचें बळ जें जाय तें ना आनी आमकां लोकांचे वोट स्प्लीट करपाचें ना. आतां कोणाचें काम जाता इलेक्शनाक कोण उबें रावपाचें आहा तांणी हें दोळो घेवन फुडें वचप आनी तांणी जाता तितलें ओपोजिशना बरोबर युनिटी कशी जावप हें तांचें काम आसता. तें काम काँग्रेस करता काय ना हें तांकां चॅक करप. म्हजें काम हांव करतां. म्हजें काम हांवें म्हज्या मतदारसंघाचें आनी गोंयच्या लोकांचें इश्यूज असेंब्लीन रेज करता तें हांव करतलो आनी सारकें करता. आनी तातूंत रुलींग पार्टीक जॉयन जावपाचो कसलोच प्रस्ताव ना कसलोच आमचो विचार ना. आनी जे कोण हे अफवा घालता ते म्हाका दिसता एक पार्ट ऑफ अ टॅक्टीक कितून जे थंय उलयता ताका कांय दम उरचो ना. ते आरे हो जॉयन जावपाचो आसलो म्हाका काम. कोण जॉयन जावपाचो आहा कोणें सांगला तुमकां? मुख्यमंत्र्यान सांगला तुमकां? मुख्यमंत्री सरकार चलयता तो सांगता कोण सांगता? अशें कोण बारीक सारीक कोण सांगतले अफवा काडटले कोण आपले घरान बसून व्हिडिओ काडटले सगळ्या उत्तर कशें. खोला आणि बार्शे पंचायतीच्या शिमेर येवपी फिश मिलाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. हो प्रकल्प आयल्यार न्हंयचें उदक प्रदूशीत जातलें आनी ताचो परिणाम आमकां भोगचो पडटलो असो भंय थळाव्या लोकांनी उक्तायला. खोला आणि बार्शे पंचायतीच्या शिमेर येवपी फिश मिलाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. खंयच्याय परिस्थितीन हो फिश मिल आमकां नाका म्हण थळावे सांगतात. लोक न्हंयच्या उदकाचेर आदारीत आसात. फिश मिल आयल्यार न्हंयचें उदक प्रदूशीत जातलें. न्हंयचें उदक पिकावळी खातीर वापरतात. उदक ना जाल्यार लोकांच्या जिविताचेर हावळ येतली. फिश मिल येवपाच्या सुवातेर शाळा आसात. भुरग्यांक त्रास जातलो. तशीच गोरवां लेगीत आमी हांगासर बांदतात. सरकारान हाचेर परतून विचार करून निर्णय घेवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. खूप त्रास जाता. पडटले त्रास जाता. एकूण आमी थंय उठले सुटले सगळे तेवटे नसो आमगे कितें लाकूड रे बोडी रे सगळे आमी गोरवां बिरवां सगळे त्या सायडीन चलपाचें. ती छाळ बगली आहा थिंगा साम बगली आहा आगी तेकून. ताका लागून ती आमी ताका नाका म्हणली कळ्ळें तुका. आनी आमकां खूब त्रास जाता. त्रास जाता मग ह्या न्हंयचे लोक उदक हेवटेन साळे रे कुडय तुगे हेवटेन सगळे आंबडे मुडकूड हेवटेन आगोंद म्हळ्यार ह्या न्हंयचे उदक वापरताय लोक कळ्ळें तुका. आनी ते लोक सुद्दां येयली हिंगा तेन्ना 2-3 मिटिंगे येवन सगळ्यांनी मेळून ते आमी नाका म्हणल्या. अशें ते आमी सगळ्यांनी गांवच्यान ठरयलें. आनी आमकां खूब गांवांत त्रास जाता रे. कांय ना हिंगा कितें आहा कांय ना फक्त एक काजू जाळ शेत रोवन खावपा पोट भरपा. आमगे कांय भुरगे कांय सर्विशे कांय कोणना कळ्ळें तुका. हें सगळें भाटकारालें न्ही त्यो भाटकारान विकून खायलें. तुमकां कोणी सांगपा आयला हांगा पयलीं हें घालता बी अशें तुमकां कोणें सांगलें? अकस्मात तेंचे ते कितले पयलीं जाले खंयचे सालां जाले म्हणजे आमकां बी खबर ना न्हू कशें कळटा आमकां. ना तुमकां केन्ना कळ्ळें लोकां हांगा नुस्तें? ते शेवळान लोळ करताना कळ्ळें न्हू तें. इसान ते मागीर त्या भुरग्यान ते हे केलें. त्या भुरग्यांक ते आमगे विचारलें तेंकां म्हाका कितें करपाक गाय म्हूण. ते मागलें अमकें करपा म्हूण सांगलें मी. परत मागीर सवाळ आयले कचरो हाडून घालून गेलो पंचायतींतलो हें केलें. हांव कितें म्हणटा तेंकां तूं फॅक्टरी घाता जायते लोक आहा पूण आमगे गांव तेकून आहले काय जायना न्हू. ते तेमकां कशें कळना. आमकां नाका न्हू ती. आमकां ती येयले आमकां त्रास जाता न्हू जिवाक. आमी भाजी रोयता मिरसांगे पोरस रोयता सगळें रोयता ते उदका वयता ते मागीर न्हंयक. न्हंयची उदक पाड जाता. हय न्हंयची उदक पाड जाता व्हाळा उदक पाड जाता. आमगे हिंगा न्हू नुस्त्या फॅक्टरी हें करता किसमीस आमकां तें नाका आमगे गांवांक. आमगे गांव म्हणटा पळय आमी उदक न्हंयतलें उदक खाता सगळें यूज करता. आमकां तें नाका न्हू. कोण हाडटा आतां? पयलींच्यान आमी तें उदक यूज करता सगळें. आमकां तें नाका. कोण हाडटो नुस्त्या फॅक्टरी कोण हाडटो कळ्ळें तुमकां? कितला कशें कळटलें तें खबर ना. कोण हाडटे तें आमकां खबर ना. तुमी उदक कसलें खंयचें खाता आतां? कसलें मेळटा तुमकां उदक हांगा? न्हंयचेंच. न्हंय बांय बी कितें आसा? न्हंयचें. बांय बी कितें आसा? ना बाय मारले ती आमी न्हंयच्या उदक थिंगा बांयडी सगळें मारलें न्हू तेंच घालता. तुमी फाटल्या दिसा मिटींग बी घेतली हांगा तें नाका म्हणून? हय मिटींग सगळी गेली. 4 फावट गेली मिटींग गेली सगळें गेलें. हें तुमी आतां कोणा सांगलां? तुमचो आमदार बी आयल्लो हांगा? हय आमदार येयल्लो.
आमदार कितें सपोर्ट बीन केलो तुमकां आमदारान आमदार ना एडी आमदार तुमचे बरोबर आसा आसा हय. हय मग येईल तो तो आमचे दोन आमदार फावटी. एल्टन एंटन. एंटन ताणें कितें सांगलां तेणी जावंक जायना म्हणून जावंक जायना न्हू गांवांक अशें म्हण सांगलें तेणी एकूच आयलो परत येयलो बाबू कवळेकरान बी कितें सपोर्ट केलो तुमकां ना 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 तेका तो येयला तो आपयला बाबू आयला तो कोणता मनोज परब मनोज परब मनोज परब ते आयले हय हय ताणें कितें तो सांगलां येयलेल्यान तरी बंद तो येयल्यान मातशें बंद पडलें ते आमगे गांवांत ते जावं जायना न्हू हय हय शेवटी आमदार कोण आमकां हिंगे नांव येयना बाबा कळ्ळें 2-3 फावटी येयले ते गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर श्याम नायक. आयतारा वेलिंग प्रियो कुंकळये जाल्ले ग्रामसभेत जायांच्या मळ्यांचो विशय बरोच थापलो. फुलकारांनी जायांच्या मळ्या कुशीक आशिल्ल्या बेकायदेशीर वेवसायीक आस्थापनांचेर खर कारवाय करपाची मागणी लावन धरली. येता त्या बुधवार मेरेन ह्या मळ्यांक उजो लावपाच्या घडणुकांचो तपास करून योग्य ती कारवाय करपाचें आश्वासन सरपंचान दिलां. आयतारा जाल्ले वेलिंग प्रियोळ कुंकळये ग्रामसभेत जायांचे मळे लासून उडोवन फुलकारांच्या पोटाचेर पाय मारपाचो यत्न चल्ला असो आरोप करीत फुलकार समाजाचे अध्यक्ष प्रताप नायक तशेंच हेर फुलकारांनी मळ्यांच्या कुशीक आशिल्ल्या बेकायदेशीर आस्थापनांचेर खरपणान कारवाय करपाची मागणी लावन धरली. पंचायतीन जायांच्या मळ्यांक उजो लावप्यांचेर कारवाय जातली अशें आश्वासन दिलां खरें, मात तशें जालें ना जाल्यार आमी पंचायतीच्या मुखार बसून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी फुलकारांनी ह्या वेळार दिली. पयर परत 25 तारखे पयलीं आमी लेटर पोस्ट दिलें मळ्यांक उजो लागला म्हणून पूण आनी तेजे फुडले पार्टीनूय लेटर दिलें आनी तेजें लेटर थंय दवरला आनी आमकां एरेस्ट करपाक सोदता. ही कालची गजाल. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां इतको तेंप जालो जाय म्हळ्यार रिपीट उजो जायत लागत आसा आनी आमी पळय नांव तेगलें मेन्शन करता पूण तेंचेर कांय एक्शन घेयना आनी आमचे सगळे आमचे फुलकार समाज हे सगळ्यांचे आमचे पोट. सकाळच्या 5 आमचें काम चालू आसा 5 ते 6, 7, 8, 9 रातची जाय तर आमचें विकपाचें पर्यंत काम चालू आसा तेंचें. इतले त्रास करून वयले अशी झाडांची नाशाडी करता कोण आमकां कोणाची एकल्याची हेल्प ना अजून पर्यंत. नाही पण कोण करता भाटकार करता काय कोण करता भाटकार करता कोण करता अजून कांय कळना. पण सध्या आता त्या जाय तुम्ही हे करताले पळय थंय सध्या कसली कसली कामान चालू आहा म्हणटा ब्रिक्स करपाची आनी ती इल्लीगल काम आसा दत्ता म्हणटा ते वयर हायवे तेणी हें घातला ब्लॉक सिमेंटाचें उदक सगळें व्हांवन वयता जाय म्हळ्यार तितून उज्यान मारता आनी त्या सिमेंटाच्या उदकांनी झाडां मारता. सो आयज ग्रामसभा आसली न्ही आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी पोलिसीक जावनूय एप्लिकेशन दिल्या पंचायतीकूय एप्लिकेशन पूण आजून कोणाचो आधार ना आमकां. ते इन्स्पेक्टर येवन गेले इन्स्पेक्शन करून गेले म्हणटा पूण तेंचे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन अशें आसा आनी ते उदक व्हांवता आनी सगळे तांकां हायजेनीक कांय ना संडास सगळे आमच्या जाया मळ्यांनी करता आनी मोदी टायम करता तेन्ना उजो घालता. सो आतां आयज पंचायतीन तुमकां कितें एश्युरन्स दिल्लें आसा पंचायतीन सांगलां ह्या विकांचेर ती कारवाय करता. आमी सांगलां तुमी आमकां सपोर्ट करा आमी कारवाय करता मागीर कायदो हातांत घेतलो म्हणपा नाका म्हणून. सो केन्ना पर्यंत बुधवार बिस्तार अशें म्हटल्यार सरकार बुधवार बिस्तार करता म्हणलें तेंच्यांनी पळय आतां कितें करता काय ना. सो पंचायतीन समज जर आपलें उतर आयकलें ना जाल्यार तुमचो फुडें स्टेप कितें आसतलो आमी परत पंचायतीन बसतले. आमी कारणीभूत ना. जायांच्या मळ्यांची जावपी नाशाडी आमी खपोवन घेवचे ना. ह्या घडणुकां बाबतीत पुलिशेंतूय कागाळ दाखल करून बुधवार मेरेन कारवाय करतले अशें आश्वासन सरपंच हर्षा गावडेन दिलां. आयज आमची 2024ची पयलीच जानेवारीची ग्रामसभा आशिल्ली. आमचे खुबशे आमचे पंचायती वाठाराचे आमचे भाव भयणी हांगा जमलेल्यो आनी ग्रामसभा ही आमची बरे तरेन जाली. आमची हो जायाचो इशू हे ग्रामसभेत चड गाजलो म्हणल्यार असो की तेंच्यो जायो आमचे पारंपारीक जायो आसा हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी त्यो जायो टिकोवन उरच्यो ह्यो आमच्यो पंचायत वाठारांत सरपंच ह्या नात्यान म्हाकाय त्यो टिकोवन उरलेल्यो जाय. पूण अशें करून लोक जर उजो घालता मुद्दाम जावन कितें करता नाशाडी करता जाल्यार तेजेर रिएक्शन जावपूच जाय. आमी आनी ती योग्य तरेन आमी ती घेतली. सो आनीक एक ठराव लोकांनी डिमांड केलो की EVM मशीन स्क्रॅप करचे म्हणून. EVM मशीन आमी कितें आमी पंचायती कडेन आसता हें सेंट्रलायज गव्हर्मेंटाचें आसता. आमचे वयर गव्हर्मेंट पंचायत गव्हर्मेंटा वयर पंचायत आसना. ताका लागून जो कितें आमकां गव्हर्मेंट हें दिता कायद्यार कितें
बसता ते सांगता तेच आमी करूं शकता. तो जायंतो आतां फुलकारांचो बुधवार बेस्तार म्हणटा तुमी म्हणल्यार इश्यू सॉल्व करतली म्हणून सो त्या इश्यू सॉल्व करतली म्हणल्यार जी कितें कंप्लेन आसा कोणाचे दिल्ली आसा ती आमी पोलिशेन ती दितली आनी तेजी कायदेशीर कितें एक्शन घेवपा आसा ती ते म्हणटली आनी तेचो आमच्या ग्रामस्थांचो इश्यू मातसो सुदारपाक लागचो इतलेंच आमचें. शेखर नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसीची म्हत्वाची बसका दक्षिण गोंयांत जाली. हे बसकेक काँग्रेसीचे सगळे फुडारी हजर आशिल्ले पूण एल्वीस कोम्स खंयच दिश्टी पडलो ना. हे विशीं एल्विसाक विचारल्यार तो सांगता आपल्याक कोणें आपयलेंच ना. हे बसकेन मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुकेची रणनीती आनी इच्छूक उमेदवारांच्या नांवांचेरूय चर्चा जाली. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार एल्वीस कोम्स लोकसभा वेंचणूक लडोवपा खातीर इत्सूक आसात. आपयला बिपयला ह्या मिटिंगेक कितें तुमी दिसलें ना? ओके पण तुमकां आपयलें ना? स्क्रिनींग कमिटीची मिटींग आनी तुमी एक प्रोबेबल कॅन्डिडेट म्हणून तुमी आपले हें केल्ले म्हणजे आपूण मे बी तांकां इन्फॉर्मेशन नासतलें काय दिवूं नासतलें. दॅट इज पार्टीची इंटरनल पॉलिटिक्स आसतात दॅट इज ओके दॅट्स नॉट अ मेजर इश्यू फॉर मी. पण तुमकां जे गोवा स्टेट काँग्रेसीचे हाणी बी कोणें आपयलें ना ऑफिस बेरान बी? ना अजिबात आपयलें ना. परत कितें सांगपाचें आय हॅव टोल्ड यू ऑलरेडी. आपयलें ना म्हणल्यार आपयलें ना. ओके थँक्यू. मुरगांवचो आदलो नगराध्यक्ष शरद चोपडेकारान फुकट वैजकीय शिबीर घडोवन हाडलें. सर्वसामान्य लोकांक चड पयसे खर्च करपाक जायना देखून ह्या लोकांक वैजकी सेवांचो लाव मेळचो ह्या हेतान शिबीर आयोजीत केल्लें. हातूंत दोळे आनी दातांची तशेंच हेर तपासणी जाली. शिबिराक लोकांचो उपाट प्रतिसाद आशिल्लो. आयच्या प्रोग्राम अशें मनान येतलें की आयच्या लोकांक कितें तरी हेल्थाची बेनिफीट दिवची हेल्थ इज वेल म्हणटालो पण लोक दुर्लक्ष करता आपल्या हेल्थाक. दोळे मेन जाल्ले आसा. ल्हान भुरग्यां सुद्दां बरें तेंचे दोळ्यान म्हणजे मोबायल हेच्यान लोकांच्या दोळ्यांचे खुबशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. म्हणून आमी चिंतलें लोकां खातीर एक आय चॅकअप करचें आनी लोक आय चॅकअप करूंक वचना कित्याक ते कॉस्ट म्हारग पडटा तेका आनी चश्माचोय कॉस्ट म्हारग पडटा. म्हणून आमी दोनूय दवरले आय चॅकअप एज वेल एज तांकां फ्री दोळ्यांक लोकां खातीर चश्मा दिवचे म्हणजे लोकांची दृश्टी बरी जावची खातीर. तशेंच एक असोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा वांगडा आमी टायअप करून आयचो एक कॅम्प दवरला तितून बोन डेन्सिटी चॅक करता. खुबश्या लोकांक खबर ना आपली बोनाची डेन्सिटी कशी आसा कित्याक विटामीन सी कमी आसा विटामीन डी कमी आसा. लोक एक्सरसायज करतात जाल्यार ती बोन डेन्सिटी काडल्या नंतर तांकां मागीर आमी ते मेडिसीन दिता. फ्री मेडिसीन दवरलेली आयुर्वेदीक तितून तेंचे विटामीन सी कॅल्शियम बॉडीची तेंची वाडटा आनी बरें आसा विटामीन. तशेंच आमी लोकांक डेंटिस्टा कडेन कोण वचना चड डेंटिस्टा कडेन चड पयशे घेता म्हणून आमी फ्री डेंटल मेडिकल कॅम्प असोसिएशन ऑफ लायन्स क्लब आनी त्या खातीर लोकांक बेनिफीट दिवपाक भुरग्यांक बेनिफीट दिवपाक बायलांक बेनिफीट दिवपा खातीर आमी कम्युनिटी खातीर हें काम सोशल वर्क दवरलेलें आसा. आनी जशें म्हणटा की वर्क फॉर द पुअर पीपल इज वर्क फॉर द गॉड. म्हणजे आमी ते लोकांक सेवा करून डिव्हिनिटीची सेवा अशी जावची. तशेंच प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ लोकांची इन्वायरमेंटूय बरें जावचें आनी बरें कार्य करपाक आमी फुडें सरिल्ले आसा आनी हेच्या फुडें आमी अशें कार्य करीत रावतले. कारापूर सरवण पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेक भोवतेक पंचवांगड्यांक सयत ग्रामस्थांनी फाट केली. मजगती हे ग्रामसभेक एकूय लेखी प्रश्न वा सूचना येवंक नाशिल्ली. ग्रामस्थांनी उपस्थित केल्ल्या विशयाचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. कोदाळ वाठारांत चलिल्ले प्लॉट विकसीत काम आनी हेर कांय विशय ग्रामसभेत चर्चेत आयले. आयतारा खूपच उण्या ग्रामस्थांच्या हजेरेत कारापूर सरवणची ग्रामसभा जाली. सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडे हांच्या अध्यक्षतेखाला कारापूरच्या फुले सभाघरात ही ग्रामसभा झाली. ह्या ग्रामसभेक उपसरपंच उज्ज्वला कवळेकर हांचे सयत हेर 4 पंचवांगडी हजर आशिल्ले. ग्रामसभेक जेमतेम 12 नागरीक हजर आशिल्ले. वेवसायीक कर वाडोवचो खास ग्रामसभा घेतल्या बगर मेगा प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय असो थारावूय ग्रामसभेत जालो. आज विलेज पंचायत कारापूरची ग्रामसभा आसली आनी ग्रामसभेक व्हडले कांय उपस्थिती नासली. उपस्थितीन जे पब्लिकांचे म्हणणे आसले ते इलिगल जी शॉपां जी चलता पळय तांकां एक नोटीस काडपाची. सेकेंड इन रिगार्ड्स ऑफ ते हेजेचे ऑलरेडी TCPन गव्हर्मेंट एप्रुवल दिल्ले आसा त्या हेजेर बेजीचेर आमी प्रोविजनल एप्रुवल दिल्ले आसा आनी हांवें स्वता वेटलँड ऑथॉरिटीसाक घेवन ऑल डिपार्टमेंट सायड इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. शेवटाक ती वेटलायन ऑथॉरिटीसांचे कर्तव्य कशें कितें मार्केशन डिमार्केशन करपाचें कितें
आनी जर खंयच्या डिपार्टमेंटान तें काम स्टॉप हें म्हणून आदेश दिल्लो आसा जाल्यार तें काम आमी ताबडतोब स्टॉप करूंक शकता, कित्याक तितून कांय व्हडलें हें ना. आनी बाकी बारीक बारीक इश्यूज जातले ते डेवलपमेंटाचे आसले ते काय जातले. डेवलपमेंट काय आमचे चालूच आसा. मूलभूत सुविधा लायन, नळ, गटर आनी रोड्स हे चालूच आसा. त्याच प्रमाणे आमी कलवटां हातीन घेतिल्लीं आसा इंटरनल रोडाची. आमची कारापूर सरवण पंचायतीची ग्रामसभा आशिल्ली आज तारीख 28 जानेवारी आनी ते ग्रामसभेक सामको अत्तल्ब प्रतिसाद कोणूच ना. कारण ग्रामसभा ही जाता ही केन्नाच कळयना जी लावडस्पिकरान कळोवंक जाय तशी लावडस्पिकरान केन्नाच कळना. ते खंयच्या तरी 1-2-3 स्टॉपाचेर फक्त एक नोटीस लायता, ते नोटिसेचेर कोणाचें लक्ष वचना. अशी ग्रामसभा जाता कारण कित्याक हांगा इल्लिगल जी कामां आमच्या पंचायतीन जी आसा ती खूब फोफावलेलीं आसा. ती सगळी धांपपा खातीरच अश्यो ग्रामसभा घेवपाचो म्हाका दिसता पंचायतीचो मेन मोटो आसतलो. कारण तुमी पळया आमी गेले आतां 2 ते 3 वर्सां आमी एका प्रोजेक्टाक सामको विरोध करप चालू आसा आमचो. जो प्रकाश हे प्रोजेक्ट करता त्या प्रोजेक्टाक आमचो सामको विरोध आसा. कारण त्या प्रोजेक्टाचेर सादारण एक 15 ते 16 शेतकरी जे पिढ्यान पिढ्यो जे शेतकरी आसा थंय तेंच्या पोटार पांय दवरप ह्या पंचायतीन काम केल्लें आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी त्या विरोधा संदर्भान आमी दर खेपेक हांगा येवन आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमी सगळें कळयल्लें आसा, पूण डिपार्टमेंटान कांयच तेजेर एक्शन घेवंक ना. लास्टाक आमी पंचायतीचेर सुद्दां प्रेशर घातलो पूण पंचायतीन तेजेर एक्शन घेवंक ना. म्हणजे पंचायत अशें म्हणटा की आमकां वयल्यान जेन्ना कितें येता की आमी तेजेर कांय बंधनकारक आसता अशें तें आमकां म्हणून आज तेणें आमकां सांगलें. म्हणून हांवें तेन्ना म्हटलें की जर सरकारूच जर सगळें करूंक शकता इल्लिगल जाल्यार पंचायतीन त्यो इल्लिगलाच्यो ज्यो हें आसा ताका थाराव दिवपाक जायना. कारण पंचायती ग्रावंड लेवलाचेर आसता कित्याक तांकां गांवचें हीत जपपाचें आसता. हें हीत म्हाका जाल्यार दिसता की खंयच आमच्या गांवांत तुमी कंप्लीट फिरून पळया आज की तें हीत खंयच जपलें वचना, कोणाचेंच जपलें वचना. ना तें रावता तेंचें जपलें वयता, ना तें शेतकऱ्यांचें जपलें वयता, ना तें युवांचें जपलें वयता, कोणाचेंच जपलें वचना अशें जाल्यार म्हाका दिसता. म्हणून ती जी इल्लिगल कामां जी आसा ती इल्लिगल कामां धांपपा खातीर तेंचो मेन मोटो तो इल्लिगल कामां धांपपा खातीर तेंचो प्रयत्न आसता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. पेडे जंक्शनाचेर आयतारा 6 गाडयां मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत 6 जाणांक दुखापत जाल्या, तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्या. अपघाताक लागून महामार्गावेली येरादारी कांय वेळा खातीर आडकून पडिल्ली. पेडे जंक्शनाचेर आयतारा भिरांकूळ अपघात जालो. जंक्शना वयल्या क्रॉसिंगाचेर टँकर अचकीत मदीं आयिल्ल्यान ट्रकान टँकराक धपको दिलो. उपरांत फाटल्यांतल्यान आयिल्ल्या 4 दुचाकींनी अचकीत ब्रेक मारिल्ल्यान तांचो तोल जावन त्योवूय गाडयो आडव्यो जाल्यो. आयज हे पेड्यां जंक्शनार हांगा एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो आसा. टोटल 6 गाडयो इनवॉल्व जाल्ल्यो. एक टँकर, 2 ट्रक आनी 3 टू व्हिलरी. ते टू व्हिलरी तिनूय ट्रका पोंदा गेल्ली. आतां जालां कितें ते 2-3 भुरगीं आसलीं आनी 2-4 एडल्ट जाल्ले. तांकां पांयांक लागला, हातीक लागला. तांकां इमिजिएटली आमी गांवच्या लोकांनी ते ट्रॅव्हल कोण करताले तेंचे शिफ्ट केल्ले आसा. हांगा जालां कितें त्या टायमार एक सुद्दां पुलीस ट्रॅफीक पुलीस हांगा जाग्यार नासलो. हरशीं हांगा पुलीस आसता ते देवळा कडेन बसता नाजाल्यार झाडां पोंदा बसता. मात जेन्ना गरज आसता तेन्ना अशें जाता. आयज पुलीस नासलो. बाकी म्युन्सिपाल्टीन रेजोल्युशन घेतलेलें की हांगा सिग्नल घालचें म्हणून. कितें जालें खबर ना, सिग्नल हांगासले नात. घालता म्हटलेले एका विकान सिग्नल काडलेले आसा. आनी आतां आमी आमचो डिमांड इतली वर्सां जाली की हांगा फ्लायओव्हर जावचो. आतां देवाच्या कृपेन हांगा कांयच जाल्लें ना पळा. एक मायनर लागलेलें आसा. मात गाडयेची अवस्था पळयत जाल्यार एकदम मेजर लॉस जाल्लो आसा. 1 वर जाल्यार हांगा ट्रॅफीक जॅम जाल्ले. एक पुलीस येवंक ना. 2 फावटी आमी पुलिसांक कॉल केले, गाडी येवंक ना. लास्टाक कोण तरी पुलीस बायपास जाल्यार तेंच्यांनी हांगा हाडून ट्रॅफीक हें केल्लें, शिफ्ट केल्लें आसा. म्हाज्या भावाक लागला, पांयांक लागला आनी दोळे पांयांक लागला. आनी कितें जालें खबर ना. हाजिरो नेला तेंकां. हाजिरा नेला. ओके. आतां कितें जालें तें कांय खबर ना. म्हणजे तुजो भाव आसलो, बायल आनी भुरगीं आसले. भावाची बायल आसली. भावाची बायल आसली. आनी हांगासर कंटिन्यू एक्सिडंट जायत आसता ह्या रस्त्यार. पहिल्या
पावना अशे कितकेच एक्सिडंट जाले की तरी आमचो गव्हर्मेंट जागो जायना. हांगासर खरें म्हणचे ते ओव्हरब्रिजाची सारकी जरुरत आहा, कारण हांगासर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा आनी रहदारी खूब आहा. तरी पूण एक्सिडंट जावन तरी आमचे कडेन हांगासर ओव्हरब्रीज जायना. तेच्या खातीर गव्हर्मेंटान जर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन हांगा ओव्हरब्रीज करपाची वेवस्था करपाची आनी लोकांचे डेथ जाता ते अवॉयड करपाचे. आता सध्या इंजर्ड कोण कोण आहे हितून जे एक्सिडेंटान? 3 फॅमिली इंजर्ड जाल्ल्यो आहा. 3 फॅमिली इंजर्ड. तीन भुरगीं स्कुलीरी वयल्यान 2-3 भुरगीं आहा. एका हेजेर फॅमिली आसली, तो आमचो शेजारी. तांकां सध्या एडमीट केल्लें आहा, पूण तांकां भितर कितें जालां अजून खबर ना. आमी हांगाच आसा अजुनूय. 110%. तें तुमकां म्हणटा सकाळचे तुमी न्हू प्रेस वाले 9 यात 9 ते 10 मेरेन एकूच वर पळयात कसो रश जाता तो. आनी सगळे बायकवाले आपल्या वळान आसता वचपाच्या, खंयसून कोण हाडून मारतलो कोणाकूच खबर ना. गाडी हांगासून वयतना न्हू भायर सरता न्हू बावड्यान म्हाका दिसता आमकां स्वताची आमकां दिसता की आमी बरें घरा पावतले काय ना ते. तेन्ना एकदां गाडी अशें येतात थंयसून त्या रमलासाचेर एक गाडी रावन सांगपाचें म्हटल्यार एका सिग्नल कंपल्सरी आनी 2 पुलीसवाले कांयच फायदो जायना तांचो बावड्यान. ते म्हणून कितें करतले. रमलसाचो टॉपिक काडना फुडें रमलस आमी पयले सध्या काडलेले दिसता हांगासर. हय रमलस काडले न्हू कितें घातलें म्हाका हांव नको काडले. हय काडले रमलस. रमलस सिग्नल घाला मातशें ताका स्पीड ब्रेकर्स दियात. एटलिस्ट कोणी येयलो जाल्यार थंयसर मातसो तरी स्लो रावतलो. इवन तो सर्वीस रोड आहा थंय आमकां हें जाय कितें जाय स्पीड ब्रेकर जाय. ते थंयच्यान लोक येता पळय ते टमटम हांगा रावले जाल्यार ते थंयच्यान धांवतात कितें जाता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा सोटीकर. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात. उद्देगाविशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारां वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर